मार्कूचें शुभ वर्तमान. जेजूची आवय आनी भाव भयण पावून सोडली आनी भायर रावन तांणी ताका आपोवंक धाडलो. ताचे भोंवतणी खूब लोक बसलेलो आसतना असो ताका निरोप दिलो, पोले, तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर आसात आनी तुजे कडेन उलोवंक सोदतात. आनी ताणें तांकां असो प्रतिपाल केलो, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपणा भोवती बसलेल्यांचेर नदर भोंवडावन म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. देवाची कशी करता तोच म्हजो भाव आनी म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. देवाचें उतर हें.